सामिलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान नेतनाक दाविदाशी धाडलो. ताचेशी येवन ताणें सांगलें, एका शारांत दोग मनीस आसले, एक गिरेस्त आनी एक गरीब. गिरेस्ता लागीं मेंढऱ्यांचे आनी गोरवांचे जायते हिंड आसले, पूण गरीबा लागीं एकूच शेळी आसली आनी ती बी विकती घेतलेली. तिका जेवण खाण दिवन ताणें बरे भाशेन पोसली आनी ती ताच्या भुरग्यां बाळा सांगाती वयर सोरली. ताचेंच खाण खाताली, ताच्याच कानशांतले पियेताली आनी ताच्या हॉड्यार न्हिदताली, कित्याक तो तिका आपले एक धूव जाल्लेच भाशेन लेखतालो. पूण एक दीस एक पावणो त्या गिरेस्तागेर पावून सरलो. ताका जेवण करूंक तो आपल्या खाशा एक मेंढऱ्याक वो पाटकुल्याक मारूंक तयार ना जालो, पूण त्या गरीबाची शेळी मारून आपल्या पावण्यांक ताणें जेवण तयार केलें. हें आयकून दावीद त्या गिरेस्ताचेर बरोच गरम जालो आनी ताणें नेतनाक म्हणलें, देवाच्यान अशें केलां ते मनशाक मरण फावो. असलें कर्तूब ताणें केलां आनी मात तरी दया दाखोवंक ना देखून ताणें एके शेळयेक 4 शेळयो फारीक करूंक जाय. तेन्ना नेतनान दाविदाक म्हणलें, तूंच तो हो मनीस. सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, म्हजी बेपरवा तुवें केली आनी हितीत उरियासाची बायलेक तुजे पतीन करून घेतली देखून तुज्या घराण्यावेली तलवार केन्नाच कडसरची ना. सर्वेस्पर असो उलयता, तुज्याच घराण्यांतलें हांव तुजेर वायट उपजोशें करतलों आनी तुजेच उजरां तुज्याच बायलांक काडून तुज्या पेल्याक हांव दितलों आनी ह्या वताचे उजवाडा तो तुज्या बायलांक घेवन न्हिदतलो. तुवें केल्याय तें गुपीत केल्याय तर हांव आख्ख्या इस्रायलाचे नदरे मुखार आनी वताच्या उजवाडा ह्यो सगल्यो वस्तू करतलो. दाविदान नेतनाक म्हणलें, म्हजे सर्वेस्पराचेर हांवें पातक केलें. नेतनान दाविदाक समजायलो, सर्वेस्पर तुजें पातक बक्षिता, तूं मरचो नाय. तरी असलें कर्तूब करून तुवें सर्वेस्पराची बेपरवा केली देखून तुका जल्मूचो आसा तो भुरगो मरतलो. मागीर नेतन आपल्या घरा परतलो आनी उरायसाचे बायलेन दाविदाक दिल्लो त्या भुरग्याचेर सर्वेस्परान खास धाडली आनी तो चड पिडेस्त जालो. दाविदान आपल्या भुरग्या पासत प्रार्थून मागलें आनी उपास केलो आनी भितर वचून सगली रात तो जमनीर न्हिदलो. ताच्या घराच्या कारभारी आयले आनी ताका जमनीवेलो उठूंक आग्रो करूंक लागले, पूण तो कबूल जायना जालो आनी ताचे बाराबर जेलोय ना. देवाचें उतर हें. देवाचें बोट उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. निर्मळ काळीज रोचून म्हाका तूं दी देवा. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं म्हज्या हड्ड्यान. थीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजो कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. निर्मळ काळीज रोचून म्हाका तूं दी देवा. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोरशीं पातकी परतून येतले सायबा. जबाब. निर्मळ काळीज रोचून म्हाका तूं दी देवा. देवा तारका म्हज्या दयेन म्हाका निवार. सगल्याक तुजी दया वाकाणटलो सायबा.
तुजें किर्तन सायबा म्हज्या ओंठार तूं घाल वाखाणणेचीं उतरां. जबाब: निर्मळ काळीज रचून म्हाका तूं दी देवा. Soy solvis fora, soy solvis fora, soy solvis fora, soy solvis fora. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. Soy solvis fora, soy solvis fora, soy solvis fora, soy solvis fora. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्याच दिसा सांज जातोच जेजून शिसांक सांगलें, पोलतोडी या आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसुल्लो तसो होड्यांत व्हेलो. ताचे बाराबर आनीकूय होडी आसलीं. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी होडे उदकान बरोसोर ल्हारां होड्याचेर फुट्टालीं आनी तो वेऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटांव. तें तुका कांयच पडूंक ना? उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हणलें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां बावटना? तेन्ना ते जबर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सामुएला फाटल्यान नेतन देवाचो प्रवादी. ताका अधिकार आसलो राजा वायट करता तें शिडकावंक. आयज नेतन देविदान केल्ल्या पातकाची ताका शिटकावणी दिता आनी ताचे पोरजेचेर त्या पातकाचो कसलो परिणाम जातलो तें कळीत करता. नेतन देविदाक आपलें पातक वळखूंक आनी रडूंक आदार दिता. दावीद आपलें पातक रडटा आनी पातकाची खास्त मानून घेता. जेजू आपली शक्ती अंतराळाचेर परगट करता. ही शक्ती ताणें केन्नाच कोणाक दिवंक ना. पयलीं जेजून देंवचाराचेर आनी पिडेचेर शक्ती दाखयली. ही शक्ती जेजून आपल्या शिसांक दिल्ली सर्गीच्या राजाची खुणा म्हूण. जेजू वादळ मोडाक सांपडलेल्या शिसांच्या आदाराक पावता आनी तांच्या उण्या बावार्था विशीं शीण करता. जेजून सोबा तरांनी बावार्थांत वाडूंक संदी दिल्या. आयची घडणी आमकां जेजू सगल्यांचो धनी म्हूण दाखयता.